गीत घेऊया. पेज नंबर 13, A26. सोगली आमी एकठांय जाऊया. सोगली आमी एकठांय जाऊया. सोगली आमी लागीं सोडया. दुनिया देवाक वगणुया. आनंद आमचो ताका जोया. दारांतूं घडोवप दुनिया. जिवितांतूं सोडून दुनिया. आमकां भुरग्यांक तूं वाडताकूय. तुज्या राज्यांत व्हरून पावय. देवान तुमकां आपली खाशा पोरजां केल्यांत आनी काळोखांतली भायर काडून आपल्या विचित्र उजवाडाक पावयल्यांत देखून ताची कर्तृत्वां तुमी वाखणात. सर्वेस्पराक जोय. म्हजे भयणीनो आनी भावनो, ही कल्पना मनांत धरून ह्या मिसान आतां तुमकां भोक्तीपणी वांटो घेवंक माय मोगाचो येवकार दिता. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाची जी खरी इंतेसां आसात ती मनांत धरून ह्या वेळार भोक्तीपणी ह्या मिसान आतां आमी वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची पातकां वळखून घेवया. आमी सगळीं देवाची भुरगीं, पूण देवान आमकां इतलें करून आमी ताचे सारकीं जावंक ना. वायट चिंतलां, वायट उलयलां, सट करून बरें करचें आसतना तें करूंक ना. तर ह्या पातकांची दूख धरून ह्या वेळार देवाचें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. काळजांत थावन आतां आमी भोक्तीपणी म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेदाद देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. बसत घेवन सुद्दां संकवार मारयेक सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून हो आशिर्वाद घेवया. सोर पदवीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावों. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सोम्या काकूत कोर. क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. सोम्या काकूत कोर. मागुया. सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, पास्कांच्या गुटाचो फळ आमचे जिणेंत दिसान दीस वाडोवं दी. पवित्र स्नाना वरवीं आमकां नव्या जिव्यान भरून तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. तुजे कृपेच्या आदारान सुबांपणी ह्या नव्या जिविताचीं फळां दिवंक आनी हे भाशेन सर्गीच्या संतोशाक पावोवंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. दुसऱ्या सोनवारा आयोतिकोयच्या ओगले उणें आख्खें शार देवाचें उतर आयकूंक एकठांय जालें. इतली उरपूस पळोवन जुदेव लोक नाटकायेन बोल्लो आनी निंदा करून पावलू सांगतालो ताजेर आडवें तिडवें उलोवंक लागलो. तेन्ना पावलून आनी बार्नाबासान काळजीदारपणान म्हणलें, देवाचें उतर आमी पयलें तुमकां परगट करूंक जाय आसलें, पूण तुमी तें मानून घेनात. देखून आनी सासणाचें जिवीत तुमकां फावो न्हय म्हूण तुमीच निवाडो घेतात. देखून आतां आमी विदेशाची
वाटेन चल्ल्या. कित्याक अशें आमकां सर्वेस्परान फरमायलां, प्रितिमेच्या शिमा पर्यंत तुवें तारण पावचे खातीर राष्ट्रांचो उजवाड हांवें तुका नेमला. हें आयकून विदेशी कुशाल जालीं आनी देवाच्या उतराक तांणी मान दिलो आनी सासणाचें जिवीत जोडूंक आदीं फुडें नेमलोलीं आसलीं तितल्यांनी भावार्थ दवरलो. ह्या पोरी देवाचें उतर सगल्या गांवांनी शिंपडटालें, पूण जुदेवांनी थोड्या भोक्तिवंत आनी उंच कुलेच्या बायलांक आनी शारांतल्या फुडाऱ्यांक उचामोल केली आनी पावलूक आनी बांदाबासाक पिडापीट दिवंक आनी आपल्या प्रांतांतले भायर घालूंक हुस्कायलीं. देखून ते जुदेवांचेर आड आपल्या पांयाचो दुल्लो फाफडून इकोनियेक गेले. पूण शीस कुशालकायेन आनी पवित्र आत्म्यान भरले. देवाचें उतर हें देवाचे वडपकार. साबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. म्हणुया, शेकांचे प्रितुमेचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. सर्वेस्पराक रचून गाव नवें गीत सुंदर सोबीत. ताणें केल्लीं ओचोऱ्यां उजव्या हाताच्या बोलान आनी पवित्र बावल्यां जोईत व्हरून सोडवण दिली. जाबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. इस्रायलाच्या कुल्यांतान आपलो तीर विस्वाशी मोग मनान दोन सर्वेस्परान आपली सोडवण परगटली. राष्ट्रांच्या दोल्या मुखार आपली नीत दाखोवन दिली. जाबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शेकान शेक पृथ्वीचेर देवाची सोडवण फांकली. आख्खे पृथ्वी गणगणान सर्वेस्पराच्या मानाक कुशाल गितां घडून गाव. आनंदाचे उल्हास सोड. जाबाब शेकान शेक पृथ्वीचेर आमच्या देवाची सोडवण फांकली. शिव वर्तमानाक उबी रावया. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सोमी म्हणटा, तुमी म्हज्या उतरा पोरमोणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कोलून येतोलें. Sorvesporak, soy sorvesporak, sorvesporak, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापायची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी ताका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सायबा, आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका परतीपाळ केलो, फिलीप, इतलो वेळ हांव तुमचे संगाती आसां आनी आजून तुमी म्हाका वळखूंक ना? जो कोण म्हाका पळयता तो म्हज्या बापाक पळयता. तर म्हाका बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येता? हांव बापा सोवें आसां आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हूण तुमी सोत मानिनात? जीं उतरां हांव तुमकां सांगतां तीं हांव म्हजे वस्तूंकी उलयना, पूण म्हजें सोवें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजें सोत मानून घेयात. हांव बापा सोवें आसां आनी बाप म्हजे सोवें आसा. कर्तुत्वांक लागून तरी सोत मानात.
हांव तुमकां सोत सांगतां, जो कोण म्हजेर विस्वास दवरता तो हांव कोत्तां तीं कर्तुत्वां आपुणूय कोत्तलो आनी ताचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां कोत्तलो, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलेंय हांव कोत्तलों आनी अशी पुता सोबें बापाक महिमा मेळटली. तुमी कितेंय म्हज्या नांवान मागशात जाल्यार हांव तें कोत्तलों. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. देवाचें उतर तुमी आयकलां. कसली म्हणून समजणी तुमकां मेळ्ळ्या. एक म्हणजे आमच्या मनांत आमी स्पश्ट जाण जावंक जाय. दुसरें म्हणजे तें आमच्या जिवितांत आमच्या वेव्हारांत आमी घालूंक जाय आनी त्या प्रमाणे जिवंक जाय. तेन्नाच की आमी खरीं जेजूच्या एकवटान आसा म्हणून दुसऱ्यांक कळटलें. आमी साक्षी कशी दितले हांव. जेजू सवें आमचें जिवीत आसा तें आमी जेजू सवें जिवंक जाय. तो आमचे सवें जियेता आनी तो बाकीचें सगळें कोत्तलो. आमच्यान दुसऱ्यांक आपोवंक जायना. तो आमचें सवें आमच्या उतरांतल्यान ताका आपयतलो. आमी नकळो. खूब पाटी हांवें मागणें केलेलें आसा आनी हांव फकत मागणें कोत्तां, पूण देव पेकोवणी दिता. आनी मागीर थोड्या वेळान वो जायते वर्सांनी पर्यंत येवन म्हाका लोक म्हणटा त्या दिसा तुवें मागणें केल्लें तातूंतल्यान आमकां भरपूर बरेंपण मेळिल्लें आसा. तें म्हाका लागून न्हय, तें देवाक लागून. तो म्हजें सवें वावुरता म्हणून. आनी हें आमकां पावलून आयज सांगलां. आमी तुमकां देवाचें उतर परगट्टा. तुमी तर तें मानिना जाल्यार तुमकां आजून तें आपोवणें येवंक ना. ओ आयलेलें आसा पूण तुमी दारूण काळजाची. तर आमी धूळ आमच्या पांयाचो सोडटा, फाफडटा आनी दुसरेशी वेता, विदेशाशी वेता. जंयसर आमकां पवित्र आत्मो धाडटा थंयसर आमी वेतेल्या. पूण आमी न्हय, जेजू जो आमचें सवें आसा तो आपलें बरें कोत्तलो, उलयतलो आनी दाखयतलो. हे भाशेन पावलून आमकां आपल्या वाचपान आपल्या चिटींतल्यान सांगलां. हो धर्मदुतांच्या इतिहासांतलो आमकां बरोवन दवरला. जेजू आमकां कितें सांगता. म्हाका तर तुमी पळयला जाल्यार तुमी कोणाक पळयतात? बापाक. कित्याक बाप आनी हांव एक. ताणें म्हाका धाडला, ताच्या नांवान हांव आसा आनी ताच्या एकवटान हांव जियेतां. म्हजीं उतरां म्हजीं न्हय, म्हजीं कर्तुत्वां म्हजीं न्हय, तीं बापाचीं. आनी तुमी तर म्हाका एकवटान रावशात जाल्यार हांव तुमचें सवें वावुरतलों, बाप तुजें सवें वावुरतलो आनी जशीं हांवें केलेलीं आसा ताचेकीन श्रेश्ठ कर्तुत्वां आमी कोत्तेलें हांव. तुजें सवें तें दाखोवन जातलें, दुसऱ्यांक दिसोन दितलें. हे पुरी आमचें जिवीत जावंक जाय. जालेलें आसा पूण अदीक खोलायेन करच्याक सदांच. ताणें सांगलां त्या प्रमाणे ताका एकवटान रावया. तो आमकां एकवटान सगळोगत आसा, आमचे भितर आसा. प्रत्येक सुस्कारान तो आमकां जिवीत आमचें तो दिता. कित्याक हें जिवीत आमचें न्हय, तें ताचेंच. ताचें सवें हे पुरी आमी आमचें जिवीत सारया. रातची कोंत घेयात. प्रत्येक म्हणी आसा पळय, सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन आयल्या. जेजू 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 म्हणून सगळें भितर आहा तितलें बरें वायट पोजणें कितें आहा तितलें भायर काडात. ताचें दवरलें की ना ताचेर तो आशिर्वाद घालता, नितळ निर्मळ करता, बरें तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडटा, ताच्या जाग्यार दुसऱ्या सुस्कारान आमी ताच्या बरेपणान बरोवन येता. ही पुरी सगळोगत जाता. अरे एक आणी तो तुमी घेशात आनी ती साफ करूंक लागशात, ती आपशीन जातली न्ही साफ. जितले पाटी आमी उदक घालता तितले पाटी ती बरी नितळ जाता. त्याच प्रमाणे आमी कांयच करिनासतना फकत ताका एकवटान रावत तर तो आमकां नितळ निर्मळ करतलोच. ही गॅरंटी आसा. तुमकां तर हें समजोंक ना जाल्यार तुमचीं मनां दारूण जालेलीं आसा, काळजां तुमी घट केलेलीं आसा. हें सोंपें. दर दिसा आमी आयकता हें, पूण त्या प्रमाणे आमचें जिवीत आमी जेजूच्या एकवटान सारूंक जाय. आनी तें सारच्याक सगळीं जाणां आमच्या हात अशें वणटीन दवरया, मातसो गत प्रॅक्टीस करया. दोळे धांपया.
पाट स्ट्रेट दवरया, सगळे आमचे सांदे दिल सोडया, पांयाची बोट आसा थिंचोत्तान तकली मेरेन. आनी हे स्थितीन आमी जाणो जावया की आमी न्हय, देव जो आमचे सवे आसा तो आमचें जिवीत चलयता. ताका आमी फकत सहकार करूंक जाय. सायबीण मायन केलो त्या पोरमणे, जावं म्हजें सवें तुजे येवजणे पोरमणे. म्हजें जिवीत म्हजें न्हय, म्हजें जिवीत तुजें, तूंच तें जिये आनी हांव तुका सहकार करतलो, करतली. तर आमचें जिवीत आनी सगळी आमची मागणी इंतेसां आसा तितली देवाक ह्या भेटवणी वरवीं ओपून दिवया, जेजू क्रिस्ता वरवीं. गीत घेवया पेज नंबर 34 C15 देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला, ताका आमी जबाब दिला, जबाब जावनी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो. बापा तुझे उदर माता मोगान तुका जिवीत वागता. बापा तुझे उदर माता मोगान तुका जिवीत वागता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोर्प दितात देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बोलये वरवीं आमीच तुका सदां समोर पिल्लें बलिदान जावंक निर्मी या आमी मागता तुजे पुता जेजूच्या नांवीन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सवे आसूं, आमची काळजां उबारुया, आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर काली आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजी मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पासकांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरोंतरी गायतात तुजे मुखार. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उणो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत
आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. वाडताचो गूट पोर गोठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सोरोता, तुझे मनो जीवन पर पोरगोटा, तुझ्या येण्या कोत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूंची काल तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत तुमकां मोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तुजे पती बागेवन जुजे बागेवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान चोर पोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमी न्हय पूण जेजू जो आमचे सोबे आसा तो आमकां ताचे सोबे एकवटां येता बापाच्या एकवटान. तर आमी सगळी आमची मागणी देसा मनांत दवरया आनी ताच्या पवित्र आत्म्यान बरोवन ताचे सांगाती आतां आमी बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाचें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोयांचो राकातांतली वाटाय. कित्याक राजवळकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमदूतांक पडलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोडशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 69 D40
सोर्गी उंडो चेसून दिलो. मागुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ताणें आपल्या उगडासाक हें संस्कारलेलें जेवण आमी घेवचें म्हूण फर्मायलें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रिती मोग वाडो म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं मागता. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोर पोदितात देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तुगे लोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूळ लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण्यातल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवे कडेन मागचें. आमच्या त्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावूय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकाणटा. आमेन. गीत म्हज्या घेवया. भयणीन आनी भावनो, आयज 6 तारीख 481 वर्स सायबाक बोत्ता आयज गोंय पावलेल्याक 1542 वर्सां ते हांगसर मायाचे 6 तारखेर पावलेले. तर ताच्या कपेलान आयज आमी मीस म्हणटना ह्या देण्यांक ताच्या आमी देवाक आर्गां दितले. हांव जांकां येवंक जाता तितून तांच्या मिसाक येवंक जाता. देव बरें करूं. गीत घेवया. पेज नंबर 240 U20 San Francisco Xaviera, Boda Cura.